आझाद मैदान आमकां रेडी आसता वेलकम करपाक. कित्याक फेलीन म्हणलें म्हाका बरीच हिस्ट्री सांग म्हणून. आमकां सगळी हिस्ट्री सांगना पूण 1966-67 लोक जमले ओपिनियन पोला खातीर, कारण तेन्नाचे सरकार गोंयांक महाराष्ट्रान घालपाक सोदताले. मागीर 1986-87 कोंकणी आमची कोंकणी मायभास ती आमची न्हीस म्हणून सांगलें, थंय एजिटेशन जालें. मागीर 2006-07 गोवा बचाव अभियान हांगाच जमिल्ले. बाब सतीश सोनकाची म्हाका याद जाता, फाल्यां ताजी डेथ एनिवर्सरी. आनी आतां 2017-18 परत आमी एवरी 10 years आमकां जी सरकारां जातात ती आमकां आझाद मैदानाचेर जमा जायात आनी गोंया खातीर झगडात म्हणटा. आमकां नाका पिडयेची पिडा आमकां नाका. पीडीए म्हणल्यार कितें? पीडीए म्हणल्यार प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. प्लॅनिंग कोणा खातीर, डेव्हलपमेंट कोणा खातीर. एवरी टायम पॉलिटिशियन्सांचो फेवरेट वर्ड डेव्हलपमेंट. केन्ना केन्ना तो तांकां म्हणपाक सुद्दां सारको येना डेव्हलपमेंट. आनी वी फॉल अ प्रे टू दीस वर्ड एंड वी इलेक्ट देम ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. ही मिटींग जावन सुद्दां मागीर आमी त्याच लोकांक हाडटले, कित्याक सिस्टमॅटिकली गोंय आमचें काबार जायत चल्लां. आनी एक नवी पिडा रोग गोंया खातीर लागला, तो म्हणजे पीडीए. ह्यो प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंट जर तर हे मिनिस्टर्स आमकां सांगतात चिमेल कुडका चिमेल आनी सांताक्रूज जर पीडीएंतल्यान ग्रेटर पेंजिमांतल्यान काडलें जाल्यार तुमकां कदंबा प्लॅटो कसो पीडीएन दवरला. कदंबा प्लॅटो इज ऑन द टॉप ऑफ चिमेल विलेज. इट इज पार्ट ऑफ चिमेल विलेज. सो जेन्ना तुमी म्हणटा चिमेल विलेज काडली म्हणजे कदंबा प्लॅटो कशें तुमी रिटेन करपाक शकता? दिस इज माय क्वेश्चन. कदंबा प्लॅटोज कित्याक जाय तुमकां? Because it is a gold mine, because it is very lucrative. दिल्लीचे, बॉम्बेचे, दुबयचे सगळे बिल्डर्स येवन हांगा कदंबा प्लॅटोचेर जे आतां लोक रावतात तांकां उदक ना. तांणी हालीं जल सत्याग्रह केलो. उदक ना, ते टँकरांतल्यान उदक खातात. आनी त्या कदंबा प्लॅटोचेर मेगा प्रोजेक्ट्स हाडून सगळे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सो दॅट यू गेट ह्यूज किकबॅक्स. ताच्या खातीर तुमकां कदंबा प्लॅटो जाय. हाऊ कॅन यू रिटेन कदंबा प्लॅटो? कदंबा प्लॅटो आमकां पीडीएन दवरिल्लो जाय? कोणाक नाका. मागीर तालिगांव बरी सारकी लँड्स. इट्स अ ब्युटिफूल वेजिटेबल बोल ऑफ गोवा. वायंगी जातालीं. नाव देर आर बिल्डिंग्स बींग कल्टिवेटेड इन तालिगांव. हे सगळें कित्या खातीर जाता? हे सगळें बिकॉज ऑफ ए मिनिस्टर्स, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियन. तांकां जाय. गोंयकारांक कांयच मतूच उरूना. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट इन लार्ज नंबर्स यू हॅव कम हियर. आमची गोंयची हेरिटेज आमकां सेव करपाक जाय. आमची नॅचरल हेरिटेज. कदंबा प्लॅटो वील बी फिनिश्ड एज इट इज. गोंयान जें चल्लां, गोंयकारांचें गोंय उरूना. कितले जाण भायले लोंड्याचे लोंडे गोंयान येता आनी जेन्ना आमी स्पेशल स्टेटस मागता तेन्ना आमची फकाणां करता लोक. गोंयकारूच विचारता तुमकां स्पेशल स्टेटस कित्याक जाय काय म्हणून. स्पेशल स्टेटस आमकां जाय टू स्टॉप दीस इन मायग्रेशन इन टू गोवा. कंटिन्युअस इन मायग्रेशन इन टू गोवा. ताका चॅक ना कसलोच. आनी ह्या सरकारांक हे जाय, हे लोक आयिल्ले जाय, कारण तांची ती वोट बँक. गोंय सगळें काबार जालां आनी ताच्या खातीर जेन्ना आमी स्पेशल स्टेटस मागतात तेन्ना आमची फकाणां करतात. आमी स्पेशल स्टेटस मागतात तेन्ना आमी गोंय इंडिये पासून सेपरेट करपाक मागना. वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. पूण अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड जे मायग्रेशन गोंयान चल्लां ताच्या खातीर आमकां स्पेशल स्टेटस जाय. जाल्यार दिल्लीचे, बॉम्बेचे सगळे बिल्डर्स गोंयान येवन पडटा. एवरीवन सेड आय लव गोवा. एवरीबडी लव्स गोवा. लामाणी सगळे एवरीबडी लव्स गोवा. आनी सगळ्या गोंयान ताच्या खातीर ही पीडीएची द गव्हर्मेंट लिसन्स टू द नंबर्स. वी हॅव टू स्टँड युनायटेड. And only when they see the numbers,
they will listen to us. जर आम्ही तांकां सपोर्ट केलो, and some of us are saying that some people want PDA. Maybe they don't know what are the implications. Goa will be finished, and this is just the starting point. We are offering the Tiswadi island to the builders. Mami Victoria Mami asa ji Kennachan झगड asa opinion polak ती झगडली. That's why we are remaining separate. Otherwise we would have been part of Maharashtra. Every time गोंयाचेर आवळ आयिल्ली आसा, and we will stay united. We will save our Goa, save our Goa's heritage. Let us stay. आमकां नाका PDA ची पिडा आमकां नाका. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Let us stay united and let us put out this PDA from Goa. देव बरें करूं. काळजांसून देव बरें करूं. प्रचार सखा तांडे आनी रिस्पेक्ट दिवन इतले संख्येन तुम्ही हांगा पावली. तुमकां चड उपकारी. तुम्ही गोंयकारपण सांबाळ्ळें. तुम्ही येवन हांगा तुमचो भुरग्यांचो फुडार तुम्ही सांबाळलो. तुमकां वालोर एकूट जावन आसा आमची शक्ती. आमी ओपिनियन पोल झगडली कित्याक लागून गोंया सेपरेट दवरपाक. आमकां आमी तर झगडना गोंयकारपण सांबाळपाक जाल्यार हांगा हे MLA आसचे नासलेले, हे सरकारी आसचे नासलेले, आनी गोंयकार म्हणून एक वखदाक मेळचो नासलो. म्हणून जायते आमचे मनीस झुजले, जायते भोगले, पूण ओपिनियन पोल जैतिवंच केले आनी त्या ओपिनियन पोलान गोंय सांबाळलें. आतां प्रश्न आसा तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक. त्या दिसांनी जाणट्यांनी फुडें येवन आमचें गोंय सांबाळलें आनी आमचो धाकट्यांचो फुडार सांबाळलो. आतां आमचे फुडार धाकटे कितें म्हणटले? खंय आहा आमचें गोंय? गोंय म्हणजे कितें? गोंयकारच गोंयांत करतलो. कित्याक हें पिडी दुयेंस, भिरांकूळ दुयेंस तें आमचेर हाडून उडयला. आमच्या आमदारान वचून थंय सांगलां आमकां PDA जाय म्हणून. हें कसली तुवें लोकांक हिंसारला? आमी लोकशाय नाका. नश्ट केलें तुवें, आमच्या लोकांचें चिंतूंक ना. एक्चुली PDA आमकां विलीजीन न्हू, आमकां महात्मा गांधीन पंचायत करून दवरल्या. गरिबांची गरिबाक पावपाक, गरिबाची उदरगत करपाक म्हणून बिल्डरांचो हे PDA म्हणून पिडा लायल्या. म्हणून आमी एकठांय जावन आमची शक्ती एक करतली आनी सदांच झगडटली आनी गोंयाक सांबाळपाक झगडटली. आमी सगळीं तुमकां वालोर एका झगडटली आनी उडयतली PDA भायर. 1-2 PDA भायर उडयतली. पळय भावांनो आनी भयण्यांनो, म्हाजी सावूत सारकी ना. देवान म्हाका मिलाद दिवन दवर. आयच्या दिसाक तुमचे मदीं हांगा येवपाक. कित्याक हांगा आझाद मैदान आतां सांगलेलें आहा तुमकां. हांगा व्हडले प्रश्न गोंयचे झगडलेले. हांगा स्वतंत्र सैनी आहा गोंयांक लागून झगडलेले. आनी हांगा झुजां केल्या ती सदांच जैतिवंत जाल्या. जायते जाणांक उलोवपाचें म्हाका उमेद आहा. आनी पूण इतलेंच सांगता म्हाज्या भाव भयण्यांक, भारतांतल्यान तुमकां सांगता, ल्हान भुरग्यांचो फुडार चिंता. आमचे जाणट्यांनी सांबाळलेली आमची वेस्ताय ती आमी सांबाळून दवरया. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळीं जाण येतली आनी आमचें सुकल्लें गोंय सांबाळटली. म्हाजो तेंको सदांच आसतलो. हांवें सांगून दवरलेलें निमणो स्वास पासून म्हाजो हांव झगडटलें म्हूण गोंया सांबाळपाक आनी गोंयकार म्हणून आसतना पासून हाडल्या. मे गॉड ब्लेस यू. सगळ्या गोंयकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. सगळ्या फादरींनी
ज्या मुवमेंटाक लागून वावुरला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मिडिया जे आयिल्ले आसात तुमकांय बीन देव बरें करूं म्हणटाच. पिढी एक साध्या लँग्वेजीन सांगतात. एक गोंयकार, आज तुम्ही ऐकलं असलं प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी PDA म्हणल्यार, पण हांव साध्या लँग्वेजीन सांगता तुमकां. PDA म्हणल्यार पॉलिटिशियनाचो धंदो करपाची एजन्सी. एक असलेलो गोंयकार, तो एकटोच असलो गोंयकार, रावतालो फातोर्डा. सदांच म्हणटालो गोंय गोंयकार गोंयकारपण. आज PDA घातले उपरांत गांवूच उरलेले आसनात, गांवकारूय उरलेले आसनात आनी गांवकारपणूय उरलेले आसनात. जरी तर गांव गांवकार गांवकारपण उरले ना जाल्यार गोंय गोंयकार गोंयकारपण उरतले खंयचे. काल ताका प्रश्न केलो एक, आमची मिटींग आसली कुडकाची. म्हणपा लागलो, एक प्रश्न आयलो की आमकां गार्बेजीक लागून आमी एक आमचेच पंच मेंबरान सांगले गार्बेज येतली आनी गार्बेजीक लागून आमकां हे वर्टिकल डेव्हलपमेंट नाका बांबोळे म्हणून. हो कितें म्हणपा लागलो, ना ना ताका आमी बरी व्हडली टॅक्नॉलॉजी हाडला, ब्लॅक होल टॅक्नॉलॉजी. अरे सोडसोडे घाल ब्लॅक होल टॅक्नॉलॉजी, मागीर हांगा तुका गोलीन घालता खंय घालपाक जाय ते. तुझे सोडसोडे सोल्युशन येना आनी तूं हांगा ब्लॅक होल म्हणून दाखयता, त्याच होलान तुका घालता फाल्यां. टोनी बाबान म्हणलेले काल एकल्याक चॅलेंज केला काय ना, 100 लोक येवचो ना म्हणून सांताक्रुजांच्या हांगासर. म्हणला काय ना, आज रेडी राव, तुका ते 100 सुद्धा 99 वोट्स पडटले नेक्स्ट टाइम आनी तुजो जप्त जातलो हांगासर डेपोजीट. दलाल म्हणटालो परेकाराक, कोण वो फोटिंग मनीस दलाल म्हणटालो, वो जालो भडवा. आणि हेजे 2 भडवा सांताक्रुज आणि सांतांद्रे बसला. म्हणटा की आम्ही लोकांच्या वांगडा. दिसता कोण हांगासर? एकटो म्हणटालो आम्ही तुमका ST करतले, ST लामाणी. खंय हांगासर एकटो पळयल्लोय खंय? गोंयकार तो गोंयकार लामाणी. यो बायले यो. मायकल दिसता रे ती. एकलो गोवा फॉरवर्ड म्हणटा. आयज ताका वर्टिकल जाय, तेजी गोवा फॉरवर्ड आसना, तेजी फुडल्या फाटी पार्टी आसली गोवा वर्टिकल. तेणी कितें म्हणून करून ना. आज 1 महिना पयलींच्यान वावुरता लोक, वता मिटिंगी येता, सांगता लोकांक की बाबा आमकां PDA येयल्या उपरांत आमी काबार जातले म्हणून. हेणी पयली गोष्ट केली, डिवायड अँड रूल पॉलिसी यूज करता. ब्रिटीश टायमा वयले विलेजी सेपरेट केल्यो, कॉन्स्टिट्युन्सी एकठांय येयली, कॉन्स्टिट्युन्सी सेपरेट केल्यो. तुमची काडटा हेजी काडटा, पूर्ण गोंय एकठांय आयले. तूं आमकां कितें प्रत्येक फावटी फटयतलो? मुवमेंट कट डावन करपाक 6 तारखेची मिटींग आसा म्हणून तुका डिनोटिफाय करपाचें आशिल्लें. खऱ्यांनीच तुका गोंयकाराच्या बद्दल खबर आशिल्ली जाल्यार तूं गोंयकारांक रस्त्यार हाडचो नासलो, म्हणटलो आसलो चल तुमचें हांव आयकता आनी 6 तारखे पयलीं डिनोटिफाय करता म्हणून म्हणटलो आसलो.
पूण तुवें कितें केली चालाकी आमच्या गोंयकाराकडे इमोशनल खेळपाक लागलो म्हणपाक लागलो आमी तुका इस्टर गिफ्ट दिता कळ्ळ्यो या मेल्ल्यान इस्टर गिफ्ट म्हणून दिवन हांगा पिडये इस्टर पिडये काडटा म्हणून सांगले आनी फाटल्या दारांतल्यान चोर कसो येवन 2021 प्लेन माथ्यार धापलो आमकां म्हणटा पिडये बद्दल एलर्जी आसा आमकां पिडये नांवाचेर एलर्जी ना गोंयकारांक आमकां एलर्जी आसा तुजी बाबुशाची आनी तुमी आमचे विलेजीत चोरता तेजी पिडये काडली म्हणून सुटलो ना तूं 2021 तुवें तीच शेतां तीच बाटां आनी तीच दोरये आनी शेतां तेतूनय घातला म्हणल्यार तूं नांव चेंज करूंक सोदता जश्यो पार्ट्यो नांव चेंज करता तशेंच तूं कितें चेंज करता पिडये टू रिजनल प्लॅन हजारांनी लोक तुमी उठलेले काय ना लास्ट 3 वर्सां पयलीं तुमकां रस्त्यार हाडलेले काय ना हो प्लॅन एबियन्सान दवरलो काय ना जाल्यार एक रातच्या स्वप्नान तेका म्हणटा की हो इस्टर गिफ्ट 2021 एका कितें करपाचें तुका एक चॅलेंज सांगता आर्थुरान म्हणला तुजेर नाल मारून फोडटा म्हणून तुका एक सांगता जरी तर तूं पिडये काडना आनी आमचे हे 4य डिमांड तर फुलफील करिना जाल्यार तुजो इलिगल बंगलो आहा पळय तेका उजो घालतलो आज मॅरेज चल्ला डावरी कोण दिता काय म्हणून पळयता पणजे इलेक्शन जालें एक मॅरेज जाली तो म्हणपाक लागलो तूं ते सायडी बसना का हांव तुका चेअरमॅन करता मागीर परतो आनी एक बाबूश लग्न जाता विजया कडेन आनी एकामेकडे लग्न जाता आनी डावरी घेता तूं म्हाका दी हांव तुका दिता डावरी अजून पर्यंत चल्लेली आसा आज तुमकां सांगता एक प्रॉस्टिट्यूट आसता पळय ताका सुद्दां हॉलर आसा पूण न्हू ह्या विजय सरदेसाक हो दलाल वो म्हणटा अस्मिताय गोंय सगळं पोस्टर मारला एक सायडीन जॅक सिक्वेरा आणि एक सायडीन आपलो फोटो मारला अरे बडवा तुये 1% तरी जॅक सिक्वेरान केला ते केला रे आज माझी ही लँग्वेज नाशिल्ली ही उतरां केन्ना उलयनाशिल्लो पण आज यांच्या असल्या बडवांक लागून माझी उतरां भायर सरता डेव्हलपमेंट चालू ऑलरेडी जाला आणि आम्ही आयज हिंगा येता म्हूण आमकां कितें धमकी दिला काल रातीक पासून कितें तू थिंगा पावशी जाल्यार तुका नोटीस धाडटलो धाड रे नोटीस कितले धाडटलोय कितले धाडटलो रे धाड नोटीस यू कॅन ब्लडी रेप मी यू कॅन ड्रॅग मी बट यू कॅनॉट स्टॉप मी And if you ever think that you are going to stop me, then take this as a warning, Mr. Michael Lobo and all the Panchayat members of Kalangut and Kanduli. And I include Arpora and Parra with me because we are Kalangut constituency together. If you don't listen today, this is a warning for you. तू तो राईस चितून घे नाही जाल्यार तो स्वतःच तुमकां रस्त्यार घेवन येता आनी स्वतःच हो दोंगर शेतां कातोत्ता आनी शेतां पुरयता हो डिपार्टमेंट फकत बिल्डरांचो जालोलो आहा आयज गोवा एगेन्स्ट पिडये ह्यो विलेजीस आमचे सगळे विलेजीस ह्यो पिडयेन घालपाक केल्या आनी ह्यो पिडयेन घालपाक कित्याक केल्या ह्या बिल्डरांचे पयशे घेवन इलेक्शनां लोटोवपाक केल्या आयज तांकां सिटींत ना थोडे मायनिंगूय टायम येवना उजत आयज आमचो विजय सरदेसाय आहा ते उरलेल्यो विलेजीस
पिडीएन घालता. आयज पिडीएन घालता जाल्यार तेका एनवायरमेंटल वॉटर पोल्युशन आणि रिगार्डिंग द वेलफेअर ऑफ द विलेजेस हे कांयच पडलेलें ना. तेका जाय फकत वर्टिकल डेव्हलपमेंट आणि बिल्डरांचे पयशे घेवपाचे. आयज पळोवंक गेल्यार आयज हिंगा गोवा एगेन्स्ट द पिडीए आमकां जायते जाण म्हणूंक लागले अरे विजय सरदेसायन तुमकां कितें जाय तें इस्तेरा दिसा दी एनावन्स केलें. तुमी आनी कित्याक ही रॅली मुखार काडला आझाद मैदानाचेर. आमकां इन्शुरन्स आयज कांयच दिवंक ना आनी आमकां तेजें रिटर्न कितेंच मेळोंक ना. आयज हांव सांगूंक सोदतां हेच भाशेन पयलेच पाट हो जेन्ना हो मिनिस्टर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाय जालो तेन्ना आमच्या कलापूरकार लोकांनी तेका बोंडो लेक म्हणटा थंयसर आपयलो आनी ह्या बोंडो लेकाचो हो दोंगर कातरतालो हारून इब्राहिम खान म्हणून. जेन्ना हो मिनिस्टर येयल्या उपरांत आमकां एसोसिएशन दिलें आनी तेणें सांगलें ही एरिया सरावंडींग बोंडो लेक आहा पळय ती आदी एग्रीकल्चरान आसली आनी ती एरिया आपूण म्हणलो प्रिजर्व करतलो आनी हे ऑलमोस्ट 75,000 स्क्वेअर मिटराचें तळें भरलेले उदकान फार्मरांक उदीक सप्लाय जातालें कमर्शियल यूज करूं येताले हे म्हणून आपूण सांबाळटलो आनी हे इन्शुरन्स घेवन गेलो. आमी हे तेजे इन्शुरन्साक जायते दीस रावले. जेन्ना आमकां गमलें हो बिल्डरांक सपोर्ट करता म्हणून हांवें कॉम्युनिदारीच्या नांवान रिपेटिशन हाय कोर्टाक फायल केलें. त्याच उपरांत पब्लीक लिटिगेशन बाब आमचो आर्तूर कन्व्हेनर हेणें फायल केलें. विजय 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 बोबाड मारता हे आमी खूब बोबाड मारली मिटिंगी घेतली. ह्या पणजेच्या महालक्ष्मीक हांव एक सांगणें करता ह्या सगळ्या गोंयकारांच्या बद्दल की मनोहरा पर्रीकाराक अशें एक मनान विचार दी की ही पिढी समजीत काडून उडय म्हणून. तुझ्या अमेरिकेक सुद्दां तूं आसलो न्हू तुज्या फोनारूच जाता कारण हे सगळें तुजे कडेन आहा आनी तूं बरो जावन आमच्या गोंयान येवन गोंयचें रक्षण करतलो अशी म्हाका आस दिसता. पण हे जर केलें ना जाल्यार तुमकां गोंयचे लोक येणाऱ्या इलेक्शनाक कितें दाखयतले पळय ह्या भस्मासुरांनी हे आयज सगळें गोंय चिंतलेलें आहा पिडये काबार करून करून सगळे हारलेले आहा. दोंगर हे ते सगळे रानां तोय सगळे आमचे करप्शन चल्लां हे पळय पळय आयज आमी मनीस विटले हिंचेर हा आनी हे सगळे तूं पळयता. अरे पिडये नाका मरे काडून उडय मरे भायर तुजे कडेन ना हे करून दाखय. आदले विचार तुजे हाडून दाखय हिंकां सॉल्युशन जालें न्हू. अशें आमची परीक्षा पळय नाका ह्या जाणट्यांच्या बायलांची ह्या जाणट्यांक बावल्यांक तुमी कित्याक हाडटा हांगा. फ्लोटिंग पॉन्ड भाव भयणानो पयले सुवातेर हिंगा प्रायम टीव्हीचो कोण हा प्रायम टीव्हीचो कोण हा जाल्यार मातशें चोत्राय दियात आनी म्हाजें नांव रोशन मथायस रेचल डिसूजा न्हय. हे 2 दीस जाले तुम्ही सगळे टीव्ही चॅनलाचेर घालता स्पेशली मराठी. हो कोण रोशल डिसूजा जेलीन गेलो आनी खंय पावलो ते सोड पूण हे मातशें चेंज कर नाल्यार हांव तुमचेर डिफेमेशन केस घालतलो जिखतलो आनी ते कॉम्पन्सेशन जे पयशे मेळटा पळय ते हे पीडीएचे लागोक हायकोर्टान झगडटलो हांव ते पयशे घेवन. पीडीए म्हणटा ती आमकां कितें बरेपण हा तितून सारकें न्हू तुमचें चिंतप. पीडीएन फकत एक बरेपण जाता ते FAR कोंकणीन उतर हा तेका हे इंग्लिशीन बरयलां. कोंकणीन उतर हा तेका FAR म्हणजे कितें फार. हे फारान कितें जाता हे FAR म्हणजे हे पीडीए येतकूच FAR वाडोवंक मेळटा म्हणजे तुका व्हडली बिल्डिंगां टॉल बिल्डिंग्स तुका बांदूं येता. हांव उलयतां ते फकत कांदोली कलंगूट कितें आमकां प्रॉब्लम जातले पळय ते टॉल बिल्डिंग जातकूच हे टॉल बिल्डिंग आमचे गोंयकार कोण बांदूंक पावचे ना. आमचेशीन इतलो पयसो ना. कोण बांदतले भायले बिल्डर पळय कोण तो
लामाणी. इथून रावतेले कोण गोंयकार लामाणी. ओके, इथून कितें जातले भाव भयणीनो, आमचे कलंगूट आनी कांदोली 99% हांव म्हणटलो, नॉट 100% बट 99% आमी कित्याचेर जोडटा, ट्युरिजमाचेर. हांव धाकटो आसतना घरा येवन इस्कॉलांसान येवन घरा येवन मायशीन तितले पयशे नासले. हांव कितें करतालो, गेटी भायर सायकल घेवन रावतालो. सायकल पासून 30 रुपयाक भाडें दिल्लें हांवें. पेरनेतूर बसची सायकल कोण घेवन वचचो ना भाड्याक, करेक्ट. पूण कानय आनी कलंगूट आमी इतले बेसांव मेवल्या की आमची सायकल पासून आमी भाड्याक दिवन आमकां बिझनस करूं येता. आनी ही जेन्ना टॉल बिल्डिंग्स आमचे वाटेन येयले जाल्यार ट्युरिस्ट येवचे ना आमचे टॉल बिल्डिंग्स पळोवपाक. आनी ट्युरिजम तर आमची काबार जाली जाल्यार आमी काबार. आमचो कितें जातलो, फार. ट्युरिजम तर गेली आमची शेतां पासून पुरोवन घातल्यान आयज ओडिपीन. आमकां नाका ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आमकां नाका एड्युकेशनल कॉम्प्लेक्स दोंगराचेर आमच्या. सपोजींग ट्युरिजम ना जाल्यार आमचें ओन शेत आमी खोणोंक पावचे ना, कित्याक थिंगा बिल्डिंगां आसतली. आमी खंय म्हूण धांवतले. मायकल, तूं तर आयकता जाल्यार मातशें चिंत. आनी तूं येशीर तर जायना जाल्यार सायकल तूं घेवन भायर वच. पीडीए आमी झगडटा नाका म्हूण. पीडीए काडल्यार कोणाक पावर मेवतलो, विलेज पंचायतीक. विलेज पंचायतीक पावर मेवतलो टू प्लॅन देअर ओन डेव्हलपमेंट. आयज जे विलेज पंचायत बसल्या कांदोली कलंगूट स्पेशली, आमी तुका विचून काडला आमचें घर सांबाळपाक. तूं लॉज नासतना आयज हिंगा पासून पावूंक ना. तूं लॉज नासतना आयज मुद्दम तुमी मिटींग दवरल्यात कलंगूट. ब्युटिफिकेशन ऑफ मार्केट, ती मार्केट तुमकां धरात रे. तुम्ही पोंग पासून पावचे ना ती मार्केट. आमचे गांव गेले जाल्यार आमकां नाका फालतू वस्तू. तुमकां तर खोशी आसली आनी तुमी तर आमचे वाटेन आसले. तुमी हिंगा पावपाचे आयज आमच्या बरोबर. आनी आयज तुमकां सांगता, विलेज पंचायत, वी हॅव इलेक्टेड यू, नॉट सिलेक्टेड. यू आर सिलेक्टिंग NGPDA ओवर अस. यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. MLA, you have been elected by the constituency, not selected, and you have been selected by the government to fill their pockets. The elected has more power than the selected. Do you agree? Do you agree? Do you agree? I hope you heard that, Michael. It was loud enough. The fact that the village panchayat is not with us today, and the fact that you don't want power in your hands, shows that you have vested powers. आणि आम्ही दाखवून दिला. आम्ही हायकोर्टान पासून वचून एकल्याचे सरपंच 5 मेंबर्स त्यांचे एक बाटा सर्वे नंबर दिला आणि त्यांचे सगळे डेव्हलपमेंट चालू ऑलरेडी झाला. आणि आम्ही आयज हिंगा येता म्हूण आमकां कितें धमकी दिला काल रातीक पासून, कितें तूं थिंगा पावशी जाल्यार तुका नोटीस धाडटलो. धाड रे नोटीस. कितले धाडटलोय, कितले धाडटलो रे, धाड नोटीस. यू कॅन ब्लडी रेप मी, यू कॅन ड्रॅग मी, बट यू कॅनॉट स्टॉप मी. And if you ever think that you are going to stop me, then take this as a warning, Mr. Michael Lobo and all the panchayat members of Kalangut and Kandoli. And I include Arpora and Parra with me because we are Kalangut constituency together. If you don't listen today, this is a warning for you. तू तो आयज चिंतून घेनाय जाल्यार आमच्या हाती भायर वयतले. आनी जेन्ना देव भितर सोदता तेन्ना तूं पासून USA पावतलो. आनी तेन्ना लोचेन पासून तेन्ना तुम्ही आमचेशी ये नाका, आमचे मागचे मागणे करात. आम्ही मागचे ना. आता सांगताना तू ऐक. तू चोड भितर वयशी फोडणान जाल्यार आमकां काडूंक पासून जावचे ना मागीर. आता चिंत आनी भायर सोर एंड बी विथ अस. नाल्यार तू चोड पयस पावतलो आनी USA पोतून तूय पावतलो. विजय बाब, तू चिंता आसतलो हांवें तुका सोडला म्हूण. कितें हा स्क्रिप्ट म्हाजेशी तुका लागून. Vijay Bab, you are talking about Easter gift. Do you even know what Easter is?
Vijay, do you know what Easter is? Easter is when my Jesus got up from the grave and he moved up into heaven. And when he went, he did not take his clothes with him. But today you are giving us Easter gift, and from the grave you have removed RP 2021. Throw it out. Throw it out. आणि जोरीतोर तुम्ही आमचे धर्माचे वयर तुम्ही जे हे फोकाणा कोत्ता, जावं आमी हिंदू, जावं आमी क्रिस्तांव, जावं आमी मुसलमान, जावं आमी कोणूय, आमी येवन तुझ्या घराशीन आमी रावतले, and we will come on a hunger strike and make sure that you face a Good Friday yourself. And not only that, हांव तुका सांगता विजय, तुका तर फामाद जावंक जाय, scrap the bloody PDAs. आणि जेन्ना तू scrap कोत्ता PDAs and you come with the amended law, we will accept PDA with open hands, with the 73rd and 74th amendment also. We will accept it. And on that day, do not use any of our festivals like Easter or Diwali or Eid. On that day, we will all come and we will celebrate Goekar Pond Day. Make it happen for us if you have it in you. My prayer today to Vijay and all of us here. By 13th of April is the last day for objections, suggestions for Kandolim, Kalangut, ODP. Vijay, please listen to this very seriously. We have formed our teams. We have given you letters in the ministry asking you to withdraw. The memorandum is here and it has been inverted in your office. CC it to Francis D'Souza and Sudhin Davlikar, asking you to withdraw the PDAs from both Kandolim, Kalangut. And so we are asking you that before this notification of the ODP happens, remove even the PDA from us. If not, the fight is going to get tough for us. But don't be happy with that, because the fight will get tougher for you. We will all come on the streets and we will go to every Panch member's house and we will beg there and we will go on hunger strike. If they don't listen, we will go to Michael Lobo's house and we will do a hunger strike. And if he is not going to listen, I am telling you today, I will be sitting in Fatoda in front of that big illegal yellow house. And if I ever come up with an ODP, I will make sure I include one separate color which will show politicians' house there also. That's all I would like to say today. And I would also like to invite every one of you to be part of our awareness program, which we are going to have in more details on 9th of April in Kandolim Church Hall. 4 o'clock is our time.